ఎక్కువ డాన్స్ ఇంకా జోడి కొత్త కూడా आम्ही हिंगा तेकडे झगडे करते साखर पांकात आहे ना त्या आदम सुगीत करता हिंगा मला चिकल येत राहता चिकल राहतात हिंगा येऊन आम्ही झाड 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 आम्ही झाड पाहतो हिंगा असून एक पडत हिंगा एक पडे एक केलं जाता असलेलं ते आपले आपले करून वैता असलेलं ना आणि किती अंडोर काढायचे आता कमले गेले आमच्या गावाला स्वाधीराव आमच्या सरकाराचे आमच्या आमदाराचे आणि आमच्या युडी मिनिस्टराचे अभिनंदन करता आणि देव बरें करूं म्हणटा की वास्को मतदार शहरा आसल्यान हांगा एक काय बरो हांगा एक फिश मार्केट कॉम्प्लेक्स घडोवन हाडल्या बद्दल आयज आमी पळयता मुद्दम येयल्या चेअरपर्सनाक घेवन कित्याक कालूच आमी एक न्यूज पळयली की हांगा एक म्हणजे उदीक पडटा आनी सारकें न्यूसन्स जाता म्हणून न्यूजान आयकलें ते पळोवपाक लागून आयज चेअरपर्सनाक घेवन आनी आमी ओपी आनी आमी कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन आमी इन्स्पेक्शन केलें पळयत जाल्यार खंय मार्केट सगळोच सुंदर आसा पूण कशें आसता क्रिटिसिजम करपी खूब जाण आसता जे मार्केट सुद्दां आसा ते खंय तरी वाट काडपाक जाय आयज कितें प्रॉब्लम जाता पळय तो वाट काडपाक जाय तेका लागून आमी आयज येयल्लेले आसा येवन आमी जेन्ना पळयलें पळय तेन्ना तांकां विचारलें खरोखर तांकां मातसो प्रॉब्लम आसा ना न्हू प्रॉब्लम आसा तांकां बसपाक बरें आसा सगळें बरें आसा पूण जें उदीक वयता पळय तें फिशींग धुवता तें उदीक वयता पळय तेका आउटलेट सारकें ना ते आउटलेट सारकें ना तेजी जाळी थंय धाकटी आहा एकदम धाकटी आसा ती व्हडली बसयली न्हू तर प्रॉब्लम सॉल्व जाता आनी जो पायपलायन आहा पळय तें मातशें मोटें करपाक जाय कशें आसता कसलेय एक प्रोजेक्ट केला न्हू खंय ना खंय तरी सगळेंच 100% जायना तें आमकां खंय ना खंय तरी एरर आहा पळय तें आमकां रेक्टिफाय करचें पडटा तें रेक्टिफाय करपाकूच जाय बेश्टेच कितें उलयलें म्हणून जायना आयज आमी येयल्लेले आसा आमी कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन येयलेला आनी एक आमी एक आमच्या खूब बरो ज्ञानी आसा ताका कॉन्ट्रॅक्टराची खबर आहा सो आमी ताका एक सजेशन दिलां त्या सजेशना प्रमाणे समज आमी एक सोपो आहा पळय तो आमी करपाक ठरयला तो समज जालो सक्सेस जालो आमी फूल बाकीचेंय करतले सेकेंडली जें उदीक पडटा पळय तें तेकाच लागून भायर उदीक पडटा नाजाल्यार हांगा कांयच प्रॉब्लम ना हांगा सगळें बरे भशेन जाल्लेलें आसा आतां आमचो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आयला आनी चेअरपर्सन ताका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आहा एक जो सोपो आहा पळय तो आमी ट्रायल बेस करतले आनी उरलेले आहा पळय ते आमी करून घेतले फक्त आमी लोकां कडेन मागता की हें नेवेंच मार्केट ओपन केल्लेलें आसा तुमी नासता जाल्यार कितें ना तुमचें कितें ग्रेवेन्सीस आसा जाल्यार कावन्सिला फुड्यान पावया म्युन्सिपालिटी फुड्यान पावया चीफ ऑफिसरा फुड्यान पावया ते सॉर्ट आउट करपाक रेडी आसा तुमचें सजेशन दियात हांगा सजेशन करपाक ओपन आसा आमी मार्केट कोटीचे बांदलेले आसा बारीक बारीक समज कितें प्रॉब्लम करपाचें सॉर्ट आउट करपाक आमी सॉर्ट आउट करया बरे भशेन करया कसल्या प्रोजेक्टाक क्रिटिसायज करप किंवा ऑब्जेक्शन हाडप हें सारकें न्हू म्हाका दिसता जो प्रोजेक्ट येयल्लो पयलीं एप्रिशिएट करपाक जाय बरो प्रोजेक्ट येयल्लो आसा आतां कितें रेक्टिफाय करपाचें आमी करया लोक हांगा जे आमची नुस्तेकार भयणी आहा ते आमच्योच त्यो तांकां इतले वर्सांसून हांगा आहा तांकां पयलीं दुसरे भाशेन बसपाची संवय आहा आतां ही दुसरे भाशेन बसपाय खंय तरी एक एडजस्ट करून जावचें आनी ते आमी करतलेच आनी ते करपाक मुद्दम म्हणून आयज येयल्लेले आसा आनी आमी करतले आमी आतां हें मार्केट जाला पूण आमी खंय तरी क्लिनसा खातीर आमी मातशें कमी पडटा म्हणून आमी ऑलरेडी गेल्या मिटिंगेक आमी टेंडरींग करपाचें फॉर द क्लिनिनेसा खातीर म्हणून तो 12 लाखाचो आमी टेंडर फ्लोट करपाचो आहा या मागीर ते टेंडर जातकूच मागीर क्लिनर ते करतले प्रायवेट कंपनी करतले कोण घेता तो मागीर तितून एक आमकां आनी एक तें एक बरें जातलें सेकेंड थिंग ते म्हणटा खंय तरी उदकाची वाट म्हणपाक उदीक खंय तरी वचना ते बारीक बारीक हें आसा म्हणपालें पूण ते खंय तरी पळोवपाक येयलो म्हणपालो दीपक म्हणपालो हांव आनी तूं वचून येया ओपी येयलो आनी आमी पयले आबाद जाल्यार खंयसून तरी पाणी वचना उदक वचना पूण खंय तरी आमी कॉन्ट्रॅक्टराकूय आपयलो आनी ताका एक सजेशन दिलें आनी ताका सांगलां तें मातशें तूं ट्राय कर म्हणून कशें आहा तें एक सायड पळोवन करुया
आनी मागीर जाता जाल्यार म्हणलें कितें आहा तें करूया आनी आमी कितें आहा तें म्हणल्यार रेजोल्युशन घेवया कितें आनी कितें खर्च येता जाल्यार पूण जे गोश्टी करपाक ते करूंकूच जाय कित्याक आतां आमकां बरें पडलें न्हू कित्याक आतां हें मार्केट जाला आनी खंय तरी मातशें खंय तरी कमी पडलां कितें जालां तें आतां आमी खंय तरी एडजस्टमेंट करून तें करपाचें कित्याक लास्टाक लोकांकूय त्रास जावपा जायना आनी फिश वेंडरांकूय जे आसा तांकांय त्रास जावपा जायना प्रॉब्लम कितें जाला आतां थंय मार्केट बांदला मार्केट बांदून आतां कंप्लीट जावन आतां एक एक प्रॉब्लम आहा म्हण कळटा हो प्रॉब्लम एक्चुली ओन्ली आफ्टर इट स्टार्टेड आतां नाव वी रियलायज की उदक जे वयता पळय सकयल देर इज अ इशू तेंचो तो नानी ट्रॅप आहा पळय तो धाकलो आहा आतां तो धाकलो आसून सकयल एक पायप आहा 6 इंचाचो पायप आहा एक कावंटराचेर सुमार 10 जाण बसताय तर 10 जाण बसताय ते 6 इंचाचो पायप जो आहा पळय बँड आसता मागीर सकयल सो दॅट इज बिकमींग अ टेक्निकल प्रॉब्लम वेर इन द वॉटर इज नॉट ड्रेनिंग आवट सो ते ड्रेन करपाक एक सोल्युशन आहा आतां आमी सोल्युशन दिलां तेमकां कॉन्ट्रॅक्टराकूय आपयलो सोल्युशन दिलां आतां सोल्युशन कितें आतां नानी ट्रॅप जो आहा तो तेमचे प्लॅटफॉर्मा सकयल आहा तो व्हडलो घालपाचो सकयल जो 6 इंचाचो पायप आहा दॅट हॅज टू बी रिप्लेस विथ अ 4 इंच पायप एंड दॅट गोज डावन इन टू द नानी ट्रॅप दॅट इज द डावन आतां हिंगा अंडरग्रावंड ड्रेनेज आहा ते अंडरग्रावंड ड्रेनेज जे आहा पळय म्युन्सिपालिटीची जबाबदारी आसता एवरी वीक वी हॅव टू फ्लश दॅट लायन ते आमी आतां म्हाका दिसता 1 मंथ जालां आतां आजुनूय ते बिकॉज वी आर स्टील इन दॅट प्रोसेस ऑफ गोईंग थ्रू स्टार्ट जाला आजुनूय एक सारकें सेट जावना पूण तें फ्लशिंग करपा जाय ती लायन आतां फ्लश करपाचें एवरी वीक वी हॅव टू वर्क ऑन दॅट कित्याक थिंगा फाटल्यान पंप आहा लायन आहा सो दीस लायन हॅज टू बी फ्लश्ड ते एक आतां कॉन्ट्रॅक्टरान जे सीपीन सांगलां एक कॉन्ट्रॅक्टराक आमी सांगलां एक लायन आमकां हें करून दी 4 इंचाची पायप घालून आनी नानी ट्रॅप व्हडले घालून तर ते उदक जोरी तर तितून प्रॉब्लम सॉल्व जातलो वी आर कॉन्फिडंट दॅट द प्रॉब्लम वील बी सॉल्व इफ वी सक्सीड विथ दॅट ते सक्सीड जाले तेजे उपरांत आमी आख्या मार्केटाचें ते करून घेतले म्हूण एस्टिमेट करून कित्याक कॉन्ट्रॅक्टराचें काम आतां काबार जालें दीस इज एज वी सेड आतां कळ्ळां आमकां हो प्रॉपर सो वील डू अ प्रॉपर एस्टिमेट ऑफ इट एंड देन वील डू द एंटायर मार्केट ऑन दोज लायन्स